पुनर्जीवन क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमची तेगा जाणां भयणी आयरा लाविना वेगस, रेनिटा फ्लाविया डिसोजा, लेरिशा सोनाल डिसोजा हांवें तुका विसला म्हणल्या उतरां सुवें धर्मीक बेसांत आपल्यो पयल्यो आंगवण्यो कर. जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जीवनपणाचो प्रकाश दोट्या माफान फांकोवंक मुखार सरल्यान. ह्या वक्ता तांचे सोवेन देवाक अर्घस्तुती भेटोवंक तांच्या संतोषांत वांटेली सावंक जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो आनी अभिमानाचो येवकार मागता. आमी पास्का काळाच्या आटोवार आसा. हो संभ्रमाचो काळ जेजू क्रिस्त आख्खे संवसाराचो खरो धनी आनी संवसाराचे खंयचेय सकत ताचे विरोध जय चडूंक शकचे ना म्हणलें सत रुजू करता. ताणें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं पातकाच्या गुलामपणांतावन आमकां सोडयला आनी वैभवीत पुनर्जीवनपणा वरवीं सस्नीक जिविताचो बरवसो जोड दिला. हो बरवसो हे आमच्या तेगा भयणींनी तांच्या जिणयेन बगूंक ताचो प्रकाश हेरांतय वांटूंक तो सुजैतेवोन क्रिस्त आपल्या बेसावांनी तांकां नेटोवन दी आनी ताचो संदेश वांटची शांतीचे दूत करून दी म्हूण मागया. आमची जिणी एक जळच्या दिव्या बरी, जिणयेच्या आखेर पर्यंत ती जळोवन दवरूंक आनी त्या उजवाडान बरोवन हेरांची जिणी नंदन करूंक तो सुजिवान क्रिस्त आमकां प्रेरीत. हे सत आनी उलो मांडून घेवन ही आमची तेगा भयणी सदांनी चलत्या दिवा बरी परजळतेल्या म्हणल्या उतराचो संकेत सावन हातान जळचे दिवे आनी काळजान जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी उजवाड घेवन मंगळूर आनी उत्तर प्रांत्याची वडील बहीण क्लारा मिनेजस आनी बहीण बेन्नी टेल्लीस तांकां तरबेत दिल्ली बहीण बेन्नी डिकुना, प्रधान याजाक बाप मेल्विन जोसेफ पिंटो, पानीर पिरगोजीचो विगार बाप विक्टर डिमेलो आनी सहा बेटवणी करचे सर्व याजाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावच्याक भितर सरतना आमच्या भयणींनी करच्यो आंगवण्यो पवित्रपणी सांबाळूंक आनी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदरी जावंक जायसची कृपा आनी बेसावा तांकां लाबोवन दी म्हूण मागया. आतां सोमेस्तांनी प्रवेश गिताक उबें रावचें. I
पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. जीवन जेजुते म्हज्या भोव मोगाच्यानो आनी विशेष करून आयरल रेनिटा आनी लिरिशा तुमी आज ह्या देव मंदिरांत तुमकांच समर्पीत करूंक हांगासर मुखार आयल्यात. सराव जावन तुमच्या लागीं सारतना देवा पोण्या विशयां दिसारतना तुमी कशें सिस्टर जावंक पावल्यात म्हणटा आसतना हांवें असल्या कारणाक लागून हांवें निर्धार घेतलो हांव देवाचे फाटलाव करता म्हूण सांगतात. आमी निर्धार घेना म्हूण सांगता पापा फ्रांसीस. तो म्हणटा देवाचो फाटलाव करूंक आमी निर्धार घेवचो न्हय, देवान आपोवचें. आय हॅव चोजन यू. देवान आमकां विंचून घेतलां आनी देवान विंचून घेतल्या वेळार ताच्या उल्याक पाळो दिवन ताच्या फाटल्यान वेचें जावन आसा आमचो रिलिजियस बेस. तशें म्हणटा आसतना आज विशेष करून ह्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या काळार ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आनंद आमच्या काळजांनी बरोवन तो सगळ्यांतल्यान आमी प्रसार करता आसतना आमचो रिलिजियस बेस घट जाता. आनी ह्यो आंगवण्यो तुमी घेता आसतना दुबळिकायाची विधेयपणाची आनी निश्कळपणाची आंगवण घेता आसतना तुमकां बंदडेन शिरकाल्ल्या बरी न्ही हें बगार स्वतंत्र करच्या खातीर. आनी यू बिकम फ्री, यू रिसीव दॅट फ्रीडम टू स्प्रेड द जॉय ऑफ द रिजन क्रायस्ट. देवाच्या ह्या विशेष करून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो आनंद सगळ्यांनी तो प्रसारूंक तुमकां विशेष तरान देवान विंचून काडला म्हणल्यार उडास दवरा. आनी हे मिसाचें बलिदान तुमच्या मोगाच्या मनशा सांगता तुमी भेटयत आसतना देव तुमच्या तिरासण आनी असली कृपा तुमकां तुमच्या जिवितांत दिवं दी म्हणलें आमचें सर्वांचें मागणें जावन आसा. आमकां देवान विंचलां ताच्या मिसावाक, तरी पूण आमी ना फावो जाल्यार आमी हांगासर आयल्या, देवान आमकां आपयलां. अशें आसतना देवा मुखार आमची सूख आमची पातक वळखून घेवन आमी देवा मुखार हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार येया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां सांगता मनाची दोतनां अनुसरून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं बदकां केल्यान हुमसा अपराध हुमसा बोवड अपराध ह्या बसून बघे सुद्दां सांगपा मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोविनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदुदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां मोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या आमच्या भयणींक जेजूचो चड लागशिल्लो पाटलाव करूंक तुवें मोन दिली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तांची काळजां उर्बेन भरली. तांणी धरलेल्या वाटेर तांकां सांबाळ आनी विश्वासीपणान शेवट पर्यंत त्या वाटेन चलोवंक तांकां आदार दी. अशें तुका एक दीस आपले भक्तीचें संपूर्ण समर्पण करूंक तांकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्याच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याक एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रोन जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकताच तांची काळजां सिनलेली बरी जाली आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीजे? तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो अरेकलो आपल्या पातकाच्या बक्षाने दवरच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पयस स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें ध्यान मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सुमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर तुमचो देव आपोवणें दिता त्या अरेकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रो तांकां रुजवा दिवंक पळयलें आनी हे नश्ट संततेंतावन तुमकांच बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतर मानून घेतलेल्यांक पयस स्नान दिलें. सुमार 3000 जण ह्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचे उतारे.
कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसा. भावानो, तुमकां देवाचे आपोवणे लाभलां करे, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते नात, समर्थीवंत वा कुलियवंत जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विसरून काडले. तशेंच बळवंतांक लजे घालच्याक संसार आसक्त म्हूण लेखता ते देवान विसरून काडले. तशेंच संसार कितें उत्तम म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर संसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच म्हूण लेखता ते देवाक मिसले. हाचे वरवीं कोणी मनशाक देवा हुजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदतात तो सोम्यांची वडवीक उलोवन. देवाचे उतार हे. देवाचे बळकार. सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ. महिमा तुका येसोम्या. तवळ मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तिळून पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणीं काडून व्हेला, ताका ताणीं खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटीं गुंवताना जेजू थंय उबो आसलोलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण म्हाका सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवन म्हणाली, रब्बोनी, जुदेवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो,
म्हाका तूं दंड रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं चोडोन वसोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव चोडोन वेता म्हणून तांकां सांगत. मागदलाचे मरयेन वचून आपणे सोमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. हांवें तुमकां विंचून कांटल्यात, तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचे तसले फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात म्हणली. पवित्र पुस्तकाची सतां मानून घेवन आज आंगवण्यो करूंक आयती जाल्ल्या भयणीच्या तर्फेन तांच्या पैकी एकली मुखार येता आनी तांच्या तरबेतीच्या वेळार उर्सुलायन फ्रांसिस्का मेळाच्यो रेग्रो जाणा जावं ताचे फर्माने जियोवन जायतो अनभोग जोडूंक आज आपली जिणी देवाक समर्पूंक आनी उर्सुलायन फ्रांसिस्कान भयणीच्या कॉव्हेंतान वावरूंक तांच्यो आंगवण्यो मानून घेजय म्हणून प्रांतीय वडील भयण क्लारा मिनेजस आनी भयण बेनी टेल्लीस हांचे लागीं विनंती करता. देवाच्या दयेन आमचे तरबेती वेळार आमी म्हणजे आयरल लविना वेगस, लिरिशा सोर्नल डिसोजा आनी रिनिटा फ्लेवी डिसोजा उर्सुलायन फ्रांसिस्कन मेळाच्यो रेग्र्यो शिकल्याव आनी तुमच्याच भयणी परी जियेल्याव. भयण क्लारा मिनेजस आनी भयण बेनी टेल्लीस आमी आमकांच देवाक आनी ताच्या राजाक समर्पूण दिवच्याक आनी ह्या उर्सुलायन फ्रांसिस्कन धर्म भयणीच्या मेळांत आमी उसाची आंगवणी मानून घेजय म्हूण आतां कळतेपणी तुमचे लागीं विनंती करता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, याजक भावानो, आनी आज आपल्या जिणयेचें पयलें समर्पण करूंक तयार आशिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भयण्यानो, पास्काच्या काळार आमी आसांव. पास्काचो अस्तव आमी समरो म्हणून आसांव. तुमकां सर्वांकी जेजूच्या पुनर्जिवानपणाचे शुभाशय हांव पाठयतां. आनी ह्या भोव पवित्र काळार ह्यो आमचे तेगी भयणी पुनर्जिवान क्रिस्ताक अनुभव करून त्या क्रिस्ताक आपलें समर्पण करूंक तयार जाल्यांत. फुल्टन जॉन शीन आर्चबिस्प, अमेरिकाचो एक नवार्दीक व्यक्ती, एक नवार्दीक बिस्प, सबार बूक ताणें बरयल्यात. रेडिओ आनी TV शो करून संवसारभर नांव वेल्लो एक बुद्वंत, तशेंच देवासपणान बरलोलो एक बिस्प साहेब. ल्हान भुरगो तो आसतना ताका TB पिडा आशिल्ली. सबार तेंपाच्या वखदान हायस्कूल शिकता आसतना त्या पिडेतावन तो सुडका जोडटा. दिसपट्टे मिसाक तो वेतलो. ह्या जाका संगी भोव वापुरबायेची मोगाची सळावळ ह्या चेरक्याक आशिल्ली. आनी तवळ ताजी ह्या जाकांनी सरतना जॉन फुडें तूं कितें जाताय म्हण सरतना म्हाका एक याजक जावंक जाय ही आशा ताणें व्यक्त केल्ली. शिकपान बारीच हुशार आनी ताजें सेकंडरी शिकप जातेच ताजें रिजल्ट आयलें. आनी ताजें रिजल्ट घेवन ताज्या मोगाच्या विगारा लागीं गेलो आनी म्हणलो, फादर, भोव वापुरबायेचें रिजल्ट म्हाका मेळ्ळां. विगारा खुशी जाली. आनी त्या वेळार विगारान ताका सवाल केलें, जॉन, केदाळा सेमिनरीक भरती जाताय. आनी तवळ जॉन फुल्टन जॉन शीन ताणें येदोळूच रिजल्ट आयिल्ले उपरांत एका नवार्दीक युनिवर्सिटीक बरयल्लें. आनी त्या युनिवर्सिटी जावन ताका तांचो एक स्टुडंट जावन स्विकार केल्लें आनी ताका संपूर्ण कितलें जाय तितलें शिकता पर्यंत ताका स्कॉलरशीप मेळिल्लें. आनी तें पत्र ताच्या हातांत आशिल्लें. आनी तें घेवन तो ताज्या विगाराक म्हणलो, फादर, म्हाका नवार्दीक युनिवर्सिटीन जाय तितल्या शिकच्याक स्कॉलरशीप मेळ्ळां. हांव पाद्र्याप जाता वय
पूण पयलीं हांव इल्लें शिकतां. शिकप जाल्ल्या उपरांत हांव मागीर पाद्र्याप जातां. विकारान म्हळें ताका, तुका एका दिसाची आवदी दिता हांव, तूं चिंत आनी म्हाका येवन सांग. दुसऱ्या दिसा परत्यान विगाराक मेळोवंक गेल्ल्या वेळार फुलटन जॉन शेन म्हणालो, फादर हांव शिकोवंक वेतां, म्हाका बरें करून शिकून नवार्थीक व्यक्ती जायचे आनी संवसाराक कितें बरेंपण करूंक आसा तें म्हाका करूंक जायचें आनी याजक जावन करता तें सगळें. अशें म्हणटा आसतना विगार ताका म्हणालो, तुका जरी तरी एक याजक जावंक खरेपणी मन आसा जाल्यार तुज्या हातांत आसलें तें स्कॉलरशिपाचें पेपर म्हजे मुखार पिंजून उडय. तरणाट्याक मस्त बेजार जालें, पूण उपरांत ताणें तें पिंजून उडयलें. ताच्या उपरांत ताच्या विगाराच्या मार्गदर्शना खाल सेमिनरीक भरती जालो, याजक जालो, उपरांत एक बिस्प जालो, आर्च बिस्प जालो, एक नांवार्थीक व्यक्ती जालो. सबार बूक ताणें बरयल्यात. काजरी जिविता विशांत, याजकी जिनिये विशांत, जेजू विशांत, जेजूच्या जिविता विशांत मस्त बूक बरोवन संवसारार नांवार्थीक मनीस. आनी त्या वेळार ताका कोणें विचारल्या वेळार तुवें ते दीस ते स्कॉलरशीप पिंजून उडयता आसतना तें चिंता आसतना तुका आज दूख भोगता गी. आनी तवळ ताणें सांगिल्लीं उतरां हीं, ते दीस म्हाका दूख भोगलें वय, पूण आज म्हाका वर्ती दादोस काय. जरी तरी हांव युनिवर्सिटीक वचून शिकलो जाल्यार थोड्या लोकां मुखार हांव नांवार्थीक जाता आसुल्लो, पूण आज हांव प्रथम जावन जेजूक नांवार्थीक जालां, जेजूक मोगाचो जालां. आनी ती दादोसकाय आनी तो संतोश म्हाका म्हज्या काळजांत. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्यो तिगी भयणी हांगासर आसात, तांकां स्कॉलरशीप खंडीत जावन मेळोंक नासलें. म्हाका कळीत ना तांणी तांच्या 10वे परिक्षेंत कितले मार्क्स काडले, रँक मेळ्ळें गी, डिस्टिंक्शन म्हाका कळीत ना. स्कॉलरशिपाचें व्हडलें पेपर तांकां पिंजून घालूंक तें नासलें. पूण तांणी एक निर्धार केला आनी तो निर्धार तांची जिणी जेजूक समर्पण दिवंक आनी पवित्र सभेची सेवा करूंक. आनी तो निर्धार फाटल्या 2 वर्सांनी विशेश तरान त्या विशयान चिंतून मागणें करन, नियाळ करन आनी आज ती हांगासर आसात तांचें समर्पण करच्याक. आमी पास्काच्या काळार आसाव आनी जेजू ह्या दिसांनी ताच्या शिसांक वेगवेगळ्या सुवातेर, वेगवेगळ्या रुपान, वेगवेगळ्या रितीन ताच्या शिसांक मेळचें, तांचे कडेन उलोवचें, तांचो बोवार्थ घट करचें, हें सगळें आमी नियाळनंत आसाव. आनी आमच्या भयण्यांक भविश्य तांचें शिकप करता आसतना जावंक पुरो, मिसाक गेल्ल्या वेळार जावंक पुरो, तांच्या कुटुंबान तांच्या आवय बापाय सांगाता मागणें करतना जावंक पुरो, आनी तांच्या जिवितांत हेरां सांगाता बरसो नासतना जावंक पुरो. तोच पुनर्जिवन क्रिस्त तांकांय मेळिल्लो आनी ताचो अनुभव तांच्या वाडोवन येवच्या त्या प्रायड जाता आसतना त्या जेजू क्रिस्ताक तांणी तुजो पाटलाव करता म्हूण सांगून आज ती हांगासर आसात तांचें समर्पण करच्याक. सुंका काट्यार आसुल्लो लेवी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा आसतना सगळें सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. दर्या वेळेर मासली पागून आशिल्ले पेद्रू, आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत हें सांडा म्हजो पाटलाव करा म्हणटा आसतना जाळां आनी तांच्यो त्यो दोणी तीन सांडून तांच्या बापायकी सांडून जेजू फाटल्यान ते गेल्ले. तशेंच भाव भयणीनो, येतगी आमच्यो भयणी तांच्या आवय बापायक, तांच्या कुटुंबाक एका रितीन कुशीन दवरून जेजूचो पाटलाव करूंक आज तयार आसात. मुगाचेनो देवा पोवणें आनी ह्या देवा पोवण्या विशयान आमी चिंतता आसतना, नियाळ करता आसतना म्हाका भोगचें देवाचें आपोवणें एक मिस्तेर. गॉड्स कॉल इज अ मिस्ट्री. तो एक व्हडलो मिस्तेर. तो देव कोणाक आपयता, कित्याक आपयता, आपयल्ल्या व्यक्तीक कितें राखोवन आसा हें आमकां कोणाक कळीत ना, तें देवाक मात्र कळीत आसा. आनी त्या देखून देवापोण एक मिस्तेर. आमचो देवूच एक मिस्तेर. ताका जाणा जावंक, ताका समजूंक आमकां कश्ट. आनी तो मिस्तेरा बरीत देव आमच्या जिणयेंत आनी प्रत्येक जावन लागशिल्ल्यान ताजो पाटलाव करूंक
थोड्यांक तो आपयता. संवसारार आमी पळयों जाल्यार संवसार बऱ्यांतलें बरें विंचता, संवसार सोबित विंचता, संवसार बुद्वंत विंचता, संवसार नावाडीक कुटुंब विंचता, संवसार घनादीक कुटुंब विंचता, संवसार मानतनाच्या कुटुंबाक विंचता. पूण देव आपणाक योग्य जाल्ल्यांक विंचता. बुद्वंताक न्ही, मानतनाच्या कुटुंबाक न्ही, हुशार आसल्याक न्ही, देणेबंत आसल्याक न्ही, आपणाक कोण योग्य म्हण दिसता की तांकां तो विंचता. आनी त्या देखून देवा पोणे एक मिस्तेर. कोण पळय देवाचें आपोवणें आयकता ताका खंडीत जावन आपूण फावो न्हय, आपूण योग्य न्हय म्हूण ताका बगता. भोवशा हांगासर आशिल्ल्या समर्पण केल्ल्या सिस्टरांक आनी आमकां हांगासर आशिल्ल्या याजकांक आमकां बगलां, हर एकल्यांक की आमकां बगलां. आमच्या तरबेतीच्या वेळार हांव एक याजक जावंक, एक धर्म भयण जावंक हांव फावो गी. म्हज्याच जिणयेंत हांव तरबेती जोडटा आसतना 3 फावटी हांवें चिंतलें सेमिनरी सोंडवेचें म्हण कोणाक व्हडल्यान सांगूं ना, पूण म्हज्या तितल्याक हांवें चिंतलें. कारण इतलेंच, म्हाका मुखार येवन उलोवंक बेन दिसतालें. मुखार शर्माव सांगूंक आसात, कांय रेत्योरी दिवंक आसतल्यो, कांय मुखार म्हाका कोणी आपोवन येवन उलोवंक सांगत. हें चिंत आसतना म्हजें तोंड चुकोवन वतालें, म्हजें वोंट एकामेका लागताले, हांव चुकलोन गामान वतालो, भिरांत म्हाका दिसतालें. आनी ह्या खातीर प्रमुख ह्या एका कारणा खातीर हांवें सबार फावटी हें म्हजे वरवीं जावचें ना म्हूण चिंतलें. पूण तशें आसल्यार म्हाका जेजून विंचलें, ताणें बळवंत केलें, योग्य म्हण ताका बगलें आनी तो कोणाक आपयलांगी तांकां तो बळवंत करता आनी तांकां तो एक बरें हातेर जावन उपयोग करता. भोवशा हांवें जें कितें सांगलें तें आमच्या सगळ्यांचें. हांगासर आसले याजक जावं दी, धर्म भयणी जावं दी, कोणी कांय तसल्या कुळवरांच्या कुटुंबांत जल्मल्लीं, मानतनाच्या कुटुंबांत जल्मल्लीं, ग्रेस्त नांवाडी कुटुंबांत जल्मल्लीं आमी कोणी नांव. पूण आमकां सगळ्यांक विंचलां त्या मिस्तेरा बरी देवान. आनी ताणें आमकां विंचले उपरांत ताणें आमकां योग्य म्हण काण गेलां आनी तो आमचे मुखांत्र जावं पुरो साद्यांक अस्कत पातकी म्हण बगुल्ल्या आमचे मुखांत्र कितेंगी बरें करन आसा, अजापांदो करन आसा. इसाया प्रवादी देवळांत मागोवन आसल्या वेळार ताका दर्शन जालें. त्या वेळार तो म्हणटा, हांव मेळ्या वंटांचो, हांव एक पातकी. पूण सर्वेस्पर देव ताका नावाडीक प्रवादी करता. जेरेमिया प्रवादी 20 वर्सांच्या प्रायेर देवान ताका आपयता आसतना म्हणटा, म्हाका उलोवंक कळना, म्हाका साध्य ना, म्हाका बेन दिसता. एक वर्त्या प्रवाद्यां पैकी एकलो इसाया आनी जेरेमिया. मोइजे ताच्या मामा जेत्रोच्या मनजातीन गोरवांक शेळयांक चलोवन आसतना त्या जळट्या बल्या लागीं सर्वेस्पर देव ताका आपयता. वच तूं इजिप्ताक आनी थंयसर कश्ट जाल्या म्हज्या भुरग्यांक तुवें सुटका दिवंक जाय, फराव्या लागीं तुवें वचोंक जाय, तांबड्या दर्यांतल्यान म्हज्या परजेक तुवें उतराशें करूंक जाय. मोइजे म्हणटा, हांव कोण, म्हाका कितें कळीत आसा. हांव त्या लोकां लागीं फराव्या लागीं गेल्ल्या वेळार तूं कोण म्हण म्हाका विचारती जाल्यार, तुका कोणें धाडलां म्हण विचारीत जाल्यार हांवें कितें जाप दिवची, म्हजे वरवीं कितें साध्य आसा. भाव भयणीनो, जावंक पुरो मोइजेक, जावंक पुरो इसायाक, जावंक पुरो जेरेमियाक, सगळ्यांकी आनी कोण खरेपणी देवाचें आपोवणें स्विकार करता ताका हरी एकल्याकी बगचें. त्या देखून देव आपोवणें एक मिस्तेर आनी देव आपोवणें मिस्तेरा बरीत देवान दिवचें आपोवणें जाल्ल्यान तें एक मिस्तेर आमकां सगळ्यांकी, ह्या आमच्या भयणींक तें बगोवंक पुरो तो मिस्तेर देवाचो. कित्याक मुखार कितें तो जाणा. देव कित्या खातीर विंचता, देवाचो उद्देश कितें, देव कित्या खातीर एकल्याक आपयता. पयलें देव आपयता ताचो अनुभव बगूंक, अनुभव जोडूंक. कोणाक देव आपयता की ताणें पयल्यान त्या देवाचो अनुभव बगूंक जाय, जोडूंक जाय आनी तो अनुभव ताणें हेरांक दिवंक जाय. हें जावन आसा देवाचो उद्देश आमकां आपोवचें. तर आमी आनी प्रत्येक जावन येत्या भयण्यांनी मुखार कशें त्या देवाचो अनुभव जोडचो. तो अनुभव तुमचे तितल्याक दवरूंक न्ही, तो संवसाराक तुमी दिवंक आसा. पयल्यान पयलें
मागण्यांत तुम्ही मौनपणी मागणें करता आसतना तुमचो वेळ मागण्यांत करचीत आसतना देवाचो अनुभव तुमकां जातलो, देवाची वळख जातली, देवाक तुमी बगतल्यात, देवाक चड लागीं जातल्यात. देवाचें उतर वाचून नियाळ करता आसतना देव ताच्या उतरां मारिफात उलयता, ताचें योजन कितें तुमकां सांगता, तुमी कितें करूंक आसा तें तुमकां कळीत करता. दिसपट्टें देवाचें उतर वाचून ताचो नियाळ करचो. आनी प्रत्येक जावन आज तुमी करच्यो त्यो तिनी आंगवण्यो खऱ्या स्पिरितान, कोणाय खातीर न्ही, वडिलां खातीर न्ही, हेरां खातीर न्ही, खऱ्या स्पिरितान तुमचे आपोवणे, तुमचें समर्पण केदाळाय मतीन दवरून त्यो आंगवण्यो तुमी जियोवच्यो. विधेयपणाची आंगवण तुमची खुशी न्ही, देवाची खुशी. आनी ती देवाची खुशी कळीत जाता मागण्यांद्वारे आनी विशेश जावन वडिलांद्वारे, तुमचेर जबाबदारी आशिल्ल्या तांचे द्वारे. आनी ती कितें तुमकां तांची खुशी कळीत करता ती देवाची खुशी म्हूण समजून त्या प्रकार देवाचो अनुभव तुमी जोडचो. दुबळेकायेची आंगवण, संवसारी दनदिरवें, ग्रेस्तकायी हें सगळें तात्कालीक सूख दिता तें खरें. संवसारांत कितें आसा दनदिरवें ग्रेस्त आमकां मस्त खुशी दिता, पूण थोड्या घडयांक लांबायेची आनी शाश्वत सूख संतोश ते खंडीत जावन दिना. ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येवन म्हणालो, सासाण जिवीत जोडीचे जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. जरी तरी ताचे कडेन आसली ग्रेस्त काय ताका तें सूख दिवचें आसलें जाल्यार तो जेजू लागीं खंडीत वचना आसलो. ताका कळीत आसलें तें ताका शाश्वत संतोश दिवंक शकना, त्या खातीर तो जेजू लागीं वता आनी म्हणटा तें सूख जोडीचें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. ग्रेस्त पिसो मरण पावता आसतना ताणें पुंजयिल्लें खंयचेंच ताका उपकाराक पडलें ना, तें सगळें ताणें सांडून वचचें पडलें. लाजर अब्राहमाच्या उस्क्यार बशिल्लो, तो ग्रेस्त मनीस न्ही, लाजर अब्राहमाच्या उस्क्यार बसलो आनी त्या मुखांत ताणें देवाचो अनुभव भोगलो. जेजून म्हळें, अंतखसकरणी दुर्बळीं आसात तीं बागी, आनी त्या मुखांत देवाचो अनुभव तुमी जोडूंक आसा, तुमच्यो बासवण्यो पाळना. निश्कळपणाची आंगवण, जेजूकच तुमच्या जिविताचें सर्वस्व, तुमचो हळेत, एका उतरान तुमचो पती म्हणल्या बरी घेवन ताचे सांगातपणांत, ताच्या मोगांत, ताजो मोग करून, ताजो मोग भोगून तुमी जियोवचें. आनी हे तिनी आंगवण्यो तुमी दिसपट्टें पाळटा आसतना जेजूचो अनुभव तुमकां जातलो. पूण हो अनुभव तुमचे तितल्याक सुद्दां उरूंक न्ही, हो अनुभव भायर वचून तुमी दुसऱ्यांक दिवंक आसतलो. तो अनुभव तुमकां दिवच्याक जेजू तुमकां धाडटलो. जावंक पुरो एका इस्कॉलाक, जावंक पुरो मिसावठाण्याक, जावंक पुरो खंयच्याय एका सुवातेर, जावंक पुरो कोणाक पिडेस्तांची सेवा करूंक. आनी ह्या सर्व सुवात्यांनी जेजूचो अनुभव, जेजूचो मोग घेवन तुमी वेशात, तुमच्या काळजांत तृप्ती, दादोसकाय. आज संवसाराक देव नाका, आज संवसाराक देव नाका, आज संवसारार देवाच्यो संगती नाकात. कित्याक म्हळ्यार देवाचे संगती आमचे काळीज कांतयतात. देव आमचें काळीज कांतयता. मनशाक आपणा भितर वचून आपणाचें काळीज त्या विशयान चिंतूंक नाका. आज संवसारार मनीस देवाक चूक जाग्यांनी सोदता. पंजेलाच्या वाचपान आमी पळयलें, मागदलाची मरी तें फोंडा लागीं वचून रित्या फोंड्यान जेजूक सोदता. जेजू थंयसर नातुल्लो. त्या मालीन ताका काडून व्हेला कोण ना म्हूण ताजे कडेन सरता, ताका तुवें खंय व्हेलाय, पूण जेजू थंयच फाटल्यान आसुल्लो. त्या जेजूची वळख तिका जावंक ना. आज संवसार देवाक चूक जाग्यांनी सोदता, म्हणजे सूख संगतींनी, सूख वाटांनी देवाक सोदता. आनी तुमी तुमच्या समर्पणांत लोकांनी सारक्या तरान जेजूक वळखूंक, सारक्या सुवातेर ताका बगूंक आनी सारक्या रितीन जेजूक बगूंक तुमी एक हातेरां जावंक आसा. मरयेन म्हळें रब्बोनी, ताच्या पयलीं तिका कळोवंक ना जेजू खंय आसा म्हणून. आनी खंयच्या घडये जेजूचो ताळो तिका आयकलो गी. जेजून म्हळें मरये. तो ताळो, आदलो ताळो तिका समजत आसतना जेजूची वळख जाली आनी रब्बोनी म्हणाली. फाटल्या वर्सांनी त्या जेजूचो ताळो तुमी आयकला आनी मुखारी त्या जेजूचो ताळो तुमी आयकून रब्बोनी म्हणून ताच्या फाटल्यान वचून ताका नमस्कार करून ताच्या पांयांत थंगी रावून
तुमी मुखार वचोंक आसा. मुगाच्या भावा भयणीनो, ह्या आमच्या भयण्यां खातीर प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमी मागया ताणें काडिल्लें तें मेट आनी ताणें करूंक वयचें तें समर्पण ताणें सदांच जियोंक देवाचो आदार तांकां गरज. आमी आज तांचे सवे आसांव, उल्हास पाठयतांव, संतोश आमी भोगतांव, तितल्यार आमचें काम संपना. आमचें काम दिसपट्टें तांचे खातीर मागचें, तांचो उडास काडचो, प्रोत्साह दिवचो तुमी कुटुंबाच्यांनी, तांकां बरें मागचें, तांणी तांचें समर्पण बऱ्या तरान जियोंक, तिरासाणेन तें पाळूंक आदार दिवंक आसा. आनी प्रत्येक जावन मागण्यांनी, बऱ्या उतरांनी, आमच्या घरांनी ह्या जगा विशांत, धार्मिकां विशांत आमी बरें उलोवंक जाय. सबार फावटी आमी आयकतांव घरांनी कुटुंबांत ह्या जगा विशयान जावं ती धार्मिकां विशयान, सिस्टरां विशयान बरें उलोवंक आयकून, आनी तें एक कारण आमच्या कुटुंबांनी ह्या दिसांनी देवापणी उणी जाल्यांत. आमची भुरगीं तरणाटीं चले चलयो ह्या जगाची जिवीत जावंक पुरो, धार्मीक जिणी तितलें आकर्शण ना, तांकां तसलें आयकूंक नाका. भाव भयणीनो, आमचे ह्या जगां खातीर, धार्मिकां खातीर दिसपट्टें तुमी मागोवंक जाय. आमी दुसरें कोणी न्ही, आमी तुमचीं भाव भयणी, तुमचीं भुरगीं, आनी ही तुमचींच जावन उरतलीं. आनी तांणी यशस्वी जावंक जाय, संतोशान आसूंक जाय, तांचें समर्पण जियोंक जाय जाल्यार तुमचो बळवंत हात आसा आनी तुमी सहकार तो दिवंक आसा. हे आमी तांकां बासया आनी तांचें समर्पण जियोंक देव तांकां आदार जावं म्हूण मागया. आमेन. आंगवणीकरची विधी प्रारंभ जाता. पवित्र सभेंत उर्सुलायन फ्रांसिस्कान मेळाचे संदेश जावन आपले सगळे जिवीत समर्पण दिवचे विशेष घडीत हे. आतां ह्या जागसावलां विचारून ह्यो भयणी पवित्र सभेक चड एकवटलेली जावन आनी क्रिस्ताचो शेवट पर्यंत फाटलाव करूंक, निश्कळपणान जियोंक, दुर्बळकाय वेंग मारूंक आनी आपलीच खुशी मोडून वडिलांक कालती रावोंक आनी आपले संपूर्ण जिवान देवाक समर्पूंक तयार आसात की म्हूण विचारून तांची तपासणी करता. उपरांत प्रांतीय वडील भयण क्लारा मिनेचस आनी भयण बेन्नी टेल्लीस हांचे हुजीर तांणी स्वंत बरयलेलें समर्पण पत्र घेवन आंगवण्यो उसारतात. दया करून उबे रावचें. मोगाच्या भयण्यानो, पवित्र स्नानाच्या उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी देवाक समर्पिल्लीं जावन आसात. धार्मीक आंगवण्याच्या नव्या बांदान अदीक चड ताका एकवटलीं जावंक तुमची खुशी वय. क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्या अपेक्षेन देवाच्या राजाची निशाणी जावन निश्कळपणांत जियोंक, आप कुशेन दुर्बळकायेक वेंग मारन आनी विधेयपणांत आपणास कुशेचो त्याग करूंक तुमची खुशी वय. तुमचे हे बरे निचे विश्वासपणान पाळोवंक सर पदवेदार देव तुमकां भरपूर कृपा दिवं. आमेन. प्रार्थुया. सरस्परा धार्मीक आंगवण्याच्या उसारणेन पवित्र सभेच्या हुजीर आपल्या जिविताचें समर्पण करूंक अपेक्षुंच्या ह्या तुज्या सेवकींचेर तुजी दिश्ट घाल. तांच्या समर्पीत जिवना वरवीं तुज्या नांवाक तांणी महिमा दिवं आनी सर्गीचें राज विस्तारूंक तांकां तुज्या मोगान तीर कर. हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आंगवण्यो करूंक वेतात त्यो भयणी आपलेंच बरयलेलें आंगवण्याचें समर्पण पत्र घेवन प्रांतीय वडील मुखार आपल्यो आंगवण्यो उसारतात. दया करून सर्वांनी बसचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा देवा, हांव धार्मीक भयण आयरल लाविना वेगस फ्रांसिस्कन भावा भयणीचे जिणे आनी साली प्रमाणे तशेंच उर्सुलायन फ्रांसिस्कन धार्मीक मेळाचे पवित्र नियमावळी प्रमाणे क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत सेवा अर्पूंक दुर्बळकाय, निश्कळपण आनी विधेयपण एका वर्साक पळतली म्हूण तुका आंगयता आनी दृढ बसयता.
ह्या धार्मीक मेळांत फावो ते परी जियोंक आनी पवित्र आत्म्याची कृपा भगवंत आमकां मोरयेची आनी आमच्या शारोती संतांची आंजेला फ्रांसीस आनी उर्सुलाची ससाय आनी आदार हांव मागतां. भयण क्लारा मिनेजस हांव ह्यो आंगवण्यो तुजे उजीर करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा देवा, हांव धार्मीक भयण रेनिटा फ्लेवी डिसोजा फ्रांसिस्कान बाबा भयणीचे जिणे आनी साली प्रमाणे तशेंच उर्सुलान फ्रांसिस्कान धार्मीक मेळाचे पवित्र नियमावळी प्रमाणे क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन सेवा अर्पूंक दुर्बळकाय, निश्कळपण आनी विधेयपण एका वर्साक पाळटली म्हूण तुका आंगयता आनी दृढ बसयता. ह्या धार्मीक मेळान फावो ते परी जियोंक पवित्र आत्म्याची कृपा भगवंत आमकां मोरयेची आनी आमच्या शारोती संतांची आंजेला फ्रांसीस आनी उर्सुलाची ससाय आनी आदर हांव मागतां. भयण क्लारा मिनेजीस हांव ह्यो आंगवण्यो तुजे उजीर करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा देवा, हांव धार्मीक भयण लिरिशा सोनाल डिसोजा फ्रांसिस्कन भावा भयणीचे जिणे आनी साली प्रमाणे तशेंच उर्सुलायन फ्रांसिस्कन धार्मीक मेळाचे पवित्र नियमावळी प्रमाणे क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन सेवा अर्पूंक दुर्बळकाय, निश्कळपण आनी विधेयपण एका वर्साक पाळटली म्हूण तुका आंगयता आनी दृढ बसयता. ह्या धार्मीक मेळांत फावो ते परी जियोंक पवित्र आत्म्याची कृपा भगवंत आमकां मोरयेची आनी आमच्या शारोती संतांची आंजेला फ्रांसीस आनी उर्सुलाची ससाय आनी आदार हांव मागतां. भयण बेन्नी टेल्लीस हांव ह्यो आंगवण्यो तुजे हुजीर करता. मानादीक भयण बेन्नी टेलिस आनी म्हाका दिल्ले पदवे प्रमाणे पवित्र सभेच्या नांवान आनी अर्सुलायन फ्रांसिस्कान संस्थेच्या नांवान तुमच्यो आंगवण्यो हांव मानून घेतां. भगवंत आंजेला फ्रांसीस आनी उर्सुला जातली तुमकां आदर्श आनी भगवंत आमकां मोरी तुमची पदवेदार शारोतीन. सदांच खरेपणी तुमी सरेस्पराच्यो साकर निजावचे बाग तुमकां फावो जावं. आमी आतां समर्पूंक वेता त्या दिनवसणेच्या बलिदानाक एकवटलेल्या तुमचें समर्पण सरेस्पोर देव फळादी करूं आनी संपूर्णकायेक फावो म्हूण कतकतीक काळजान आमी मागतां. आज तावन ह्यो आमच्यो भयणी देवाक आनी पवित्र सभेक समर्पिल्ली धर्मिका जावन आसात. जो कोण आपले काळीज उक्ते करता आनी कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ततायेक गुंडायेन आपली दिश्ट लायता तो आपल्या जिवनाचो अर्थ जिखूंक शकता. ही आमची भयणी संवसारीक कुशलायेक पाठ करून क्रिस्ताक आपणयता म्हूण पासळचो बैले गुट जावन आसची क्रुसिफिक्स आतां प्रधान याजक आशिर्वादीत करता. उपरांत ओडीन भयण क्लारा मिनेजस भयणीक दिता. सरस्परा आमच्या बापा, मनशा कुळाचो तूं रचणार, तूं सांबाळणार आनी तुमचो सडवणदार. तर बापा, सरदेण्यांच्या दातारा ह्या क्रुसिफिक्सांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी त्यो पवित्र कर. त्यो घालूंक आसच्या ह्या तुज्या दुवांक तुज्या मोगांत भर. तांच्या दिसपट्ट्या जिवनांत तुका प्रसारूंक तुजो आदार तांकां लाभय. जेजू क्रिस्ताक विश्वासी रावूंक
आनी ताका दिलां तें उतार प्रामाणीकपणी सांबाळूंक तसो जेजू तांकां राखता आनी बोल दिता म्हूण हो कुर्साचो गुर्त तांकां उगडास करूं. हे आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दिनवासनेचे बलिदान भेटोवंक आयती चल्ली सर आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया आनी ह्या भयणी पसत मागया. मागता आमी आमचे पवित्र सभेचे मनियारी आमच्या मोगाळ पापा साहेबाक बिस्पां ह्या जातांक आनी समेत धार्मीक भावा भयणी आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण आनी शांती संवसारांत धैर्यान परगट करूं आनी त्या दिशेन येवच्या सर अडकळींचेर जैत व्हरूं जाय आसची ससाय तांकां लाभय म्हूण मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. मागता आमी संवसाराचें आडाळतें चलोवन वरच्या सर फुडाऱ्यां खातीर तांणी तांकां दिल्ली जबाबदार लोकांचे अभिवृद्धी खातीर प्रत्येक जावन संवसारांत शांती स्थापीत करूंक अवकाश दिवच्या योजना खातीर वापरूंक आनी समेस्तांक न्याय आनी जोड दिवचें थंय आपली निस्वार्थ सेवा अर्पूंक फावो कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. मागता आमी भयण आयरन लविना वेगस, भयण रेनिटा फ्लाविया डिसोसा, भयण लेरिशा सोनल डिसोसा पसत ह्या तुज्या तेगां दुवांक तुज्या गोपान घे. तांणी आज बसयल्ल्यो आंगोन्यो जिणेच्या अखेर पर्यंत हिरासनेन सांबाळून जीवन क्रिस्ताच्या उजवाडान भरून तुजे मिसां व्हडा उर्बेन प्रसार करूंक जाय आसची बेसांवां तांचेर वत म्हूण मागता. बाबा आमचें मागणें आयक. मागता आमी आमच्या ह्या तेगां भयणीच्या आवय बापय भाव भयणी आनी कुटुंबादारां पसत तांणी तांच्या देखी बरी आनी दृढ भावार्थाचे कुटुंबाची वरवीं आमच्या भयणीचेर क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार जावची आशा उपजोवंक पावल्या. तांच्या ह्या व्हडा त्यागाक आनी उदार मनाक फावो तो प्रतिफळ बळ भलायकी आनी तांणी हातीन धरच्या वावरान जैत लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचें मागणें आयक. तांच्या ह्या 2 वर्साच्या तरबेती वेळार तांचे सभेर रावून तांच्या आध्यात्मीक जिवनाक चडीत म्हत्व दिवन क्रिस्ताचे वाटेन समकोवंक आनी मागण्याची घटाय सोडूंक कुमो केल्ल्या भयण बेन्नी डिकुना बसत आमी मागता. तांच्या ह्या निस्वार्थी सेवेक प्रतिफळ जावन तुजी धराळ आशिर्वादान ताचेर घोट. तांच्या ह्या वावरान जाय आसची आत्मीय घटाय ताका लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचें मागणें आयक. मागता आमी आमच्या उर्सुलायन फ्रांसिस्कान मेळा बसत आमची म्हाव वडील भयण सुशिला सिक्वेरा आनी तिची सलाहदारां, प्रांतीय वडील भयण क्लारा मेनेझीस आनी तिची सलाहदारां आनी सर आमच्या भयणीचेर तुजो आशिर्वाद वत. आमी आमच्या पात्रोन सांता आंचेला, आसिसो फ्रांसीस, उर्सुला आनी घडणार फादर उर्बन सेनाच्या देखीकार तुजो संदेश व्हडा मोगान आनी धैर्यान प्रसरूंक जाय आसची कृपा आनी दैवीक सत्तेन भर म्हूण मागता. बाबा आमचें मागणें आयक. आज प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बाप मेल्विन जोसेफ पिंटो, अर्थबरीत शिकोवन दिल्ल्या बाप विक्टर रिमेलो आनी सहा भेटवणी केल्ल्या सर याजकांक
तुझ्या कृपे देण्याने बर तुवें दिल्ले मिसांग सेवेच्या आणि मोगाच्या स्पिरितान मुखारसून व्हरून गरज असती कृपा सगत जानवाय आणि भलायकी दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय ह्या पवित्र एवकरिस्तीच्या बलिदानात वांटो घेतल्या सर्वांचे तुझे बेसावून घाल तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे खरे साक्षी जावन सदांच तुझी खुशी करूं आणि आमचे जिवीत मोगाची खाणी जावन तुझ्या सेवेन सरून आमकां फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय मोगळा देवा या पुरबायच्या दिसा तुझ्या तेगा सेवकांनी तांकांच जेजूक तुझ्या पुताक समर्पित केला अशें आसता आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात त्यो गरजो तूं आमी मागणी तूं मानून घे आनी ह्या भयण्यांक तांच्या जिवनांत ह्या रिलिजियस बेसांत तिरासणेन मुखार मुंदसून वचूंक जाय जाली कृपा तूं फावो कर ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन आता पवित्र बलिदानाचो तिसरो भाग जावन आसो एवकरिस्ताचो सेवादक आमी प्रारंभ करता ह्या संदर्भात कानिकेच्या पुरशावा वेळी आंगवण्य केल्ली भयणी आपल्या आवय बापाय संगी उपकारी मनान हाडलेली कानिको उंड्या वयना संगी हाड नेतात ह्या भेटवणे वेळी आमी आमची सगळी जिणी देवाक समर्पून ताची खुशी आमचे जिणेन पाळून देवाचो आदार मागया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देव बापाक मानतात असलें जावन मागात ही तुमच्या दंते बलिदान आपल्या मनकरी मेमे आमच्या सर्वेश्वर आमच्या बापा या तुझ्या दुवानी आपल्या ओंकारी मोगाचें केल्लें समर्पण मानून घे आणि जेजूच्या त्या बलिदाना वरवीं तुजी खुशी तीर करून सांबाळ अशें एक दीस ओंकारीन सुपती आनी राय जेजू येतलो तेन्ना ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक तांकां फावो जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. निश्कळंक हांव परिसो पूत जावन तो आयलो. नितळ निर्मळ काळजाचो सुख संतोष ताणें परगटलो आनी संपूर्ण निर्मळपणाचो अभूतपूर्व नमुनो जालो. सदां तुजी खुशी पळोवंक तो जियेलो आनी मरा पर्यंत जावन विधेय जावन कालतो. कुर्सार आपले खातीर ताणें प्राण सोडलो. असो आपणाच्या जिवाचो संपूर्ण होम तुका पेटोवंक दिलो. जी मोगान पटलाव करून आपलो संवसारान त्याग करतात सर्व वस्तूंचो तांकां तुजी खेरीत साकरी करचो. वर्तो मान ताणें फावो केलो आनी सरकार नवो सरकार ठेवो बसायलो. केदीन सरानात असलो. देखून देवदूता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्मान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तूं मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावटाचो गोट परगटुया. तुझ्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम मेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या भोवी सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. तिंबियराच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता. वार मोरये देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजे तिचो भोवनीस कळवंत पती भगेवन धर्मदुतां आनी चड काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी देव घेवन म्हणया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी आमच्या आसा. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां काळ्ळें पडूं नाका वर वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान तेगतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वात कांती सुटय आनी सर्वा कांतांतली वाटाय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मगो गुड जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. भयणीनो ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती हे शेळेच्या जेवणाक आपण लाभली आमी सर सुभागी. पूण सावत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. Rupan
प्रितीच्या बापा पुनर्जीवनपणान तुज्या भुरग्यांचें जिवीत जातले अंकारी मोगाचे समर्पण जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं त्या संपूर्ण जिविताक तूं आमकां आतांच तयार करताय. आमच्या भयणींनी आज केल्ले अंकवारी जिविताचें समर्पण जावं आमा समेस्तांक पुनर्जीवनपणाचो उमेदीचो उगदास आनी जावं तांचें अंकवारपणाचें मोगाचें जिवीत सर्गीच्या रस्त्यार समेस्तांक आदार. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. जाणें तुमकां तुमच्या काळजांनी अंकवारपणाक जियोवची कुशी घाल्या तो सूख भोव मोगाळ बाप तुमी तुमच्या समर्पणाक विश्वासी रावात करीत मोगान तुमकां राखो आनी सांबाळू. जो आपणाक अंकवारपणान भेटयल्लीं काळजां आत्मीक लग्न गांठीन एकवटून दवरता तोच सोमी जेजू पतीच्या मोगान तुमकां सांबाळू आनी तुमचें अंकवारी जिवीत फळाबरीत करूं. जो अंकवार मुरयेचेर देवलोलो आनी जाणें आज तुमचेर देवून तुमची काळजां संस्कारली तोच पवित्रोत्मो देवाची आनी पवित्र सभेची सेवा तुमी करच्याक तुमची काळजां खतखतीत मोगान पेटो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समेस्तांचेर सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उदुगान हालेलुया हालेलुया. Tuzoshi samsata Muzo kuriskil patlaw kata Tuzoshi samsata Shupata prasaru maka dhartai Tujhe poshar rakshan tu maka basaitai Chini maya mogachi seve jagachi दीक्षाबी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. वय मोगाचनो ही जावन आसात उतरां आज पयल्या अंगोन्या मुखान
आपणाकच देवाक समर्पित केल्ल्या भयण रेनिटा फ्लेवी डिसोजा, भयण आयरन लाविना वेगस आनी भयण लिरिशा सोनल डिसोजा हांची. फुलां नासतना खंडीत वर्ताक आकर्शण ना. सूर्यो चंद्र तारा नासतना खंडीत आकाशाक परजळना. तशेंच राय कुंवरण्याचो आगमन नासतना खंडीत ह्या वेदीक सोबायना. तर गळाय कित्याक हांव उलो दितां मंगळूर प्रांताची मानादीक भयण क्लारा मिनेजस आनी उत्तर प्रांताची मानादीक भयण बेनी टेल्लीस हांणी आमच्या तिगा राय कुंवरणी सवे हांगासर मांडून दवरल्या वेदीची बसका सोबोवंक. आमी सर्व ताळयांच्या आवाजान तांकां वेदीक स्वागत करया. कोंकणी संप्रदायेन पानपोर आनी उदक दिवन स्वागत करची एक रिवाज आसा. पूण हांगासर पानपोड आनी उदक ना. बदलाक आपल्या गोड गोड उतरांनी आनी मोगाच्या उमाळयांनी तुमकां सर्वांक स्वागत करूंक मुखार येता समर्पण कोवेंताची वडील भयण बेनी फेर्नांडीस. देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तां. मोगाच्या न्हू बागी संतोषचो दीस आज आमकां उदेला. आमची थेगां भयणी भयण रेनिटा डिसोजा, भयण रेलिशा डिसोजा आनी भयण आयरल वेगस हांकां धर्मीक जावंक देवान आज विंसून काडलां आनी जेजू क्रिस्ताचें मिसांव परगटूंक फावो केलां. ह्या त्या दिसा समर्पण कोवेंताच्या सौर भयणी तर्फेन हांगासर जमल्या सर्वांक संतोशान स्वागत करूंक हांव आशेतां. हो संभ्रमाचो दीस आमच्या तेगां भयणींच्या जिवनांत. तांणी 12 वर्सांची तरबेती जोडून सगळ्या काळजान तांकां देवाच्या सेवेक समर्पून जिणयेच्या अखेर पर्यंत थीर रावता म्हूण देवाक तांणी आज भास दिल्या. तांच्या संतोशान भाग घेवन आनी तांचो संतोश धर्त करूंक आयिल्ल्या तुमकां मोगाचो येवकार मागतां. आमच्या संस्थेची मावडील भयण सुशिला सिक्वेरा आमकां सर्वांक मोगाची. तिचो सहकार आमकां सदांच आसा. तिच्या अनुपस्थितीर तिका मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. तशेंच तिची सल्लागारां भयण मेल्ली फेर्नांडीस एसिस्टंट सुपिरियर जनरल, भयण जुलियाना पिंटो, लिडिया सेरावो, भयण लिल्ली पिंटो, तुमचें हजारपण आमकां बेसांव. तुमच्या सहकारा आनी मोगाक आमी आभारी. तुमकां हांव मोगान आनी मानान स्वागत करतां. आमची प्रांती वडील भयण क्लारा मिनेजस आयच्या कार्याची रुवारी. तिचें हजारपण आमकां दादोसकाय. मोगाळ भयण क्लारा ह्या वर्त्या संतोशाच्या दिसा तेगा भयणीच्या संभ्रमाक येवन हें कार्य सोबयल्या तुमकां मोगाचो आनी गौरवाचो स्वागत. तशें तिची सल्लागारां भयण जुलियाना पायस, भयण लिना डिसोजा, भयण सेवरीन क्रास्ता, भयण सुशिला मोंतेरो, तुमचें हजारपण आमकां संतोश. तुमकांय मानाचो आनी मोगाचो स्वागत. बाप मेल्विन जोसेफ पिंटो एस्से आयच्या मिसाचें बलिदान तुमी भेटोवन आमचे बसत मागणें केलां. तुमकां हांव गौरवाचो आनी मानाचो स्वागत मागतां. पानीर पिगेजेचो विगार बाप विक्टर डिमेल्लो मिसाची 6 भेटवणी अर्थबरीत प्रसंग दिवन जेजूचो अनुभव आमी जोडचे विशयान आमकां प्रेरण आनी उत्तेजन दिलां. बापानो तुमकां आमचो मोगाचो स्वागत. तशेंच 6 भेटवणी केल्ल्या सोर येजाकांक आमच्या आपोवण्या पाळो दिवन हांगासर आमच्या संतोशान भाग घेतल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. आज तेगा भयणीच्या जिणयेंत एक प्रमुख दीस. सिस्टर बेनी टेलीस उत्तर भारताची प्रोविन्शियल सुपिरियर
तिका हांव मोगासो आनी गानासो स्वागत मागतां. आज तेगा भयणीच्या जिणयेन एक प्रमुख दीस. ह्या तांच्या संतोशान भाग घेवंक आयिल्ल्या तांच्या मोगाळ आवय बापय आनी कुटुंबादारांचो तुमचें हजारपण आमचो संतोश दडतो केला. तुमच्या भुरग्यांनी 6 वर्सां राखून आविल्ली घडी आज उदेली. तुमच्या बेसावांनी तांचें जिवन संतोश भरीत जावं. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. आमचे नेबरिंग कम्युनिटीज शालोम, जनरलेट, पानीर, सुबोधिनी, शांतिनिलया आनी शांतीधाम हांगातान आयिल्ल्या सोर भयण्यांक हांव स्वागत मागतां. आनी तशेंच पानीर झोनांतान आयिल्ल्या सोर आमच्या भयणीक मोगाचो स्वागत. गायन मंडळी आनी तांकां तरबेत दिल्ल्या फादर जॉयल लोपेस तुमकांय मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. आयच्या कार्याचें व्हिडिओग्राफी केल्ल्या श्रीमान विनोद गंगोळी तुकाय मोगाचो आनी गौरवाचो स्वागत. पानीर पिगजेतान गवळी मंडळाचे उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता डिसोजा आनी ग्रेटा तुमकांय मोगाचो स्वागत. म्हज्या कम्युनिटीच्या भयण्यांक प्रायवन सिस्टरांक ह्या कार्याक तयाराय केल्ल्या सोर जबाबदारी वैसून घेतल्या सिस्टर बेनिडिकोना तुमकांय मोगाचो स्वागत. आमचेर मोग दवर आमच्या आपोवण्या पाळय दिवन आयिल्ल्या तुमकां सोर आमच्या संस्थेच्या भयणींक सैऱ्यांक आनी मोगा पयस आनी लक्ष दिवन आयिल्ल्या सर्वांक हांव मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागतां. कोणाकच सोडिनासतना हांगासर आमच्या आपोवण्या गौरव दिवन आयिल्ल्या सर्वांक परतून हांव स्वागत म्हणटां. सुस्वागत. सर्वांकी आपल्या गोडशा उतरांनी स्वागत केल्ल्या भयण बेनी फेर्नांडीस तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. सलमावरायाच्या जन्मायेक विस्मीत जावन दक्षिणेची राणी मोलादीक कानिको घेवन ताका मेळोवंक आयली. जना प्रवादीक पळया. जना प्रवादीचें उतर आयकून निनेवेकार गोनी वस्त्रां न्हेसून पाताक रडून जिणी बदल्ले. पूण सलमावरायाच्या की जना प्रवाद्याच्या की व्हड रायांचो राय सोडवंदार बेतलेहेम नागारी जल्माल्ली बरी कोबार मेळोवन तेगराय भांगार दुंब आनी रक्तांबळ कानीक जावन अर्पूंक नेकेत्राच्या सोदनेन गर्दनाच्या गोट्या कुशी पावले. जेजू बाळोक जल्मोन वाडोवन सर्गींचे राज परगट करून कुर्सार मरून सोडवण हाड नायलो. ही खबर ताच्या अपोस्ताल आनी शिस गाजयत आयले. क्रिस्ताक लागशिल्ल्यान वळखून आपणाकच समर्पोवंक ते ग्रान्यो समर्पणाक पावल्या विशीं तुमकां कळीत आसा गी. तर आयका, देवाच्या शेतांत वावरूंक दक्षिण भारताची ते गारान्यो मुखार आयल्यात. आतां हांव व्यक्ती परिचय सांगतना ह्या ते गारान्याची कुटुंबादारां आवय बापय आनी भाव भयणी मुखार ह्या भयणी संगी रावचें. तशेंच हांव विनंती करतां मानादीक भयण क्लारा मिनेजीस आमची प्रांतीय वडील आनी उत्तर भारताची प्रांतीय वडील भयण बेन्ने टेल्लीस ह्या भयणींक व्यक्ती परिचय जाल्लेंच अभिनंदन पाठोवच्याक. पयली तोकुच्या सांबोस्त्या फिरकचेक समर्पिल्ल्या देवादीन आयवन वेगस आनी मानेस्ती लॉरेंती प्रेमा डिसोजा हांच्या वोर्तांत फुल्ल्या 2 साळकां पैकी मालगाडी कुवन भयण आयरल लविना वेगस. आज सारकी दिसानांगी वय पारव्या बरी सादी, सोस्या बरी नाजूक आनी मोवाळ. मोगा मायपासाची भयण तोंडार धाकटो हांसो घेवन आसची ही आंगाची ब्युटी क्वीन. दुबळ्या वयर मोग आनी प्रायवंत वयर हुस्को. सादी आनी कालतेपणाची भयण मागण्याची वात हेरां खातीर जळतेय आसता.
पाप दिसता म्हूण तोंडाक बोट दिल्यार हातूच गिळटा म्हणटा तिका जाणा आसची सांगाती भयणी कितेंय आसूं क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन आपणाक इस्कानीक जावन त्या जेजू क्रिस्ताक समर्पिल्ल्या वक्ता बहीण आयरल तुका आमी रास रास उल्हास पाठून बरें मागता हांव उलो दितां मनादीक बेन क्लारा मेनेजीस आनी मनादीक बायन बेनेटेलीस आनी अभिनंदन पाठोवच्याक आमी कितें करचें देव बरें करूं दुसरी कुवन लागशिल्ल्या 5व्या धर्तेर उबारल्या मेर्सिन माय फिर्गस फोजीच्या गांवांत हांव उडकणां घालून आयलेली देवादीन रिचर्ड डिसोजा आनी मानेस्तीन फ्लोरीन लोबो हांकां लाबिल्ल्या 2 मोलादीक मानकां पैकी दुसरी मानीक बहीण रिनिटा फ्लेवी डिसोजा बरीच क्रियाळ आनी उर्बेवून तशेंच दैरादीक बहीण कसल्याय वावराक तयार आनी नवे साव आडच्यान तालेंतवंत कोणाकी कळीत आसनातल्यो खबऱ्यो ताका कळीत असतात ह्या कोवेंताची वॉकिंग विकिपीडिया TV9 चॅनल की तितल्या वेगान खबऱ्यो मेळच्यो नात संगीत वजंत्र खेळचें नाच वा उलोवचें ताका पसंद येचे बारका दत्त बरी उलयते आसता मोदे ब्रेक घालूंक कश्ट मोगा मायपाशी बहीण हेरांक कुमो करूंक तयार आनी हाती घेतिल्लें काम बऱ्यान पोंदाक पायता आज बारीच कुशेन आसची बहीण देवाच्या वडतान वाडोवंक आनी वावरूंक क्रिस्ताच्या मोगाचो कुरव न्हेसून ताच्या सारकी जावच्या कुशेन मुखार आयल्या बहीण रेनिटा तुमच्या मिसावाक आमी बरें मागता आनी ह्या दिसाचे हार्दिक उल्हास पाठयता तिसरी राणी सान लॉरेन्स पात्रून संतान समर्पिल्ल्या विजयडका फिरगजीच्या देवादीन लुईस डिसोजा आनी मानेस्तीन अनिता डिसोजा हांच्या कुटुंबाक लाबिल्ल्या 3 देन्यां पैकी पयलो बंगो बहीण लिरिशा सोनल डिसोजा पयशिल्ल्या उत्तर भारतांत आपणाची मोगाची सेवा दिवच्या कुशेन मुखार आयल्या बहीण लिरिशा नाजूक व्यक्तित्वाची जबाबदारीयुत बहीण मुखेलपण घेवच्या सदांच हुशार आनी चुरूक देव बिरांतीची कसलोय साक्रिफीस करता तरी गोडशें वा चॉकलेट आसून आनी आयस्क्रीम कितेंय उलयना कानाची पात्रोन सांत सादेपण ताचे ते विशेष पेल्याचो मोग आनी हुस्को आनी बरेपण सदांच आशेवची चातुर राणी संगीत आनी नटनांत तिची आसक्त देखी बरी जिणे मरिफात दादोसकाय जिवीत सारोन आसची पयशिल्ल्या उत्तर भारताक वचूंक सेवा दिवंक आपणाक कानीक जावन समर्पिल्ल्या आज तिका मोगान आमच्या संस्थ्याक येवकार मागतना मोगाचो आनी कुशेची कुना जावन फुलाचो कुरव दिवन बहीण लिरिशा तुका आमी रास रास उल्हास आनी अभिनंदन पटयता आनी देवाची विस्नां आशिर्वादां मागता
ते ग्रानियो आमकां देवाच्या आल्तारेर आपणाची जिणेस सोबोवंक आयल्यात. ह्या तिनी कुंवरनीक बरें मागून ह्या वर्त्या दिसाचे उल्हास पाठयता आनी अभिनंदन म्हणटा हांव. तुमकां आपयलेलो सोमीत जेजू तुमची जिणी नंदन करून दी. देव बरें करूं. मोगाळ भयणीनो, आज तैरान तुमी मेटां काडल्यान देव आपोवयाक वैमुळ्ळा. साकरनी जावन सोम्या जेजूच्या आनी सेवा करूंक ताच्या प्रजेच्या. देखून आमची काळजां भरल्यात वर्त्या मोगान आनी संतोशान पाटोवंक उल्हास. तर हांव उलो दितां समर्पण कोवेंताच्या कोगल्यांक. आमच्या भयणीक उल्हास पाटोवन तांकां बरें मागोवंक. आपल्या मधुर ताळ्यांनी आणि कोगल्या नादान उल्हास पटयल्ल्या समर्पण कोगली कॉयर्स तुमकां धन्यवाद. एक आवय भुरग्याच्या येण्याक राखून रावता. एक रैत पावसाच्या तेंब्याक राखून रावता. आनी आज वेदीर सोपची रायकुवर्ण्यो वडिलाच्या संदेशाक आतुरायेन राखून आसात. देखून हांव उलो दितां मंगळूर प्रांताची वडील मानादीक भयण क्लारा मेनेजस. तांणी आमच्या नव्या कुंवरण्याक जोगतो संदेश दिवन मुखल्या मिसावाक बरें मागो. समेस्तांक देव बरो दीस मागता. आज तेगा जाणां राजकुंवरनी हांगा मुखार बसता आसतना आमकां सर्वांक वर्तो संतोश. तुमकां कितें भोगता? होय, खंडी जावन तांकां बरो ताळयो पेटोवन शाबासकी पाठयना. हांव हांगासर संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तुमचे समोर आसा. आमच्या संस्थेची माँ वडील भोव मानादीक भयण सुशिला सिक्वेरा तिच्या मागण्याच्या स्पिरितान तिचे आजारपण वळखून घेवन आमचे संगी आसच्या तिच्या सल्लागारांना तशेंच उत्तर प्रांताची प्रांतीय वडील मानादीक भयण बेनिटेलिस, मंगळूर प्रांताची सल्लागारांना, सा लुईस कॉलेजीचे रेक्टर बाप मेल्विन पिंटो आयचे बलिदान भेटयलेले, देवाच्या उतराक जोगती शिकोवन दिल्ले आमचे मोगाळ विगार बाप विक्टर डिमेल्लो, तशेंच 6 भेटवणी केल्ल्या सर याजकांक, सर धर्म भयणींक,
पानीर फिरगजीचे उपाध्यक्षीण मानस्तीन सरिता डिसोजा आणि कार्यदर्शी मानस्तीन ग्रेटा आमच्या या बहिणींच्या सहकुटुंबाच्या न्हू तशेंच प्रत्येक रितीन आज पयले फावटी आंगवण्यो केल्ल्या म्हज्या मोगाळ धाकट्या भयणीक बहीण रेनिटा डिसोजा बहीण आयरल वेगस आनी बहीण लिरिशा डिसोजा तुमकां सोमेस्तां बागी फेस्त मागता पास्का फेस्त मागता आनी जिवन जेजूची विसनार बेसांवां सोवे मोगान अभिनंदन पाठयता आनी ह्या दिसाचे रास रास उल्हास पाठयता उल्हास आनी अभिनंदन. ह्या आमच्या भयणीक ह्या दिसाक आयती केल्ल्या नॉविस डिरेक्टर बहीण बेन्नी डिकुन्ना बहीण जॉयलिन डिसोजा समर्पण नोविशिडीच्या सुपिरियर बहीण बेन्नी फेर्नांडीस आनी समर्पणच्या सर भयणीक सुभाषय पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पाठयता. बिल गेट्स अमेरिकाचो ग्रेस्त बिझनेसकार आनी तो मायक्रोसॉफ्टचो सहस्थापक ताका एकल्यान एक कोणी अशें विचारलें तुज्या की ग्रेस्त कोणी आसा गी आनी बिल गेट्स म्हणटा म्हज्या की चड ग्रेस्त आनी की आसात आनी तो मुंदो वचून अशें म्हणटा हांव एक दीस न्यूयॉर्कांत विमानाक वता आसतना विमान एअरपोर्टांत आसतना एकलो न्यूज पेपर विकतलो आनी म्हाका न्यूज पेपर काण घेवंक जाय आशिल्लें आनी त्या दाडा सुमार वर्सां पयलें हांव म्हजे कडेन पयशे नातिल्ले हांव ग्रेस्त जावन फामाद नातिल्लो तो न्यूज पेपर हाका पळोवन कळटा हाचे कडेन पयशे नात म्हणून आनी तो न्यूज पेपर विकतलो म्हणटा काण घे हे न्यूज पेपर तुवें म्हाका पयशे दी जाय म्हणना देखून बिल गेट्स म्हणटा म्हजे कडेन पयशे नात ओन्ली हांव तुका फ्री दिता म्हणालो. अशेंच आनीक फावटी एअरपोर्टाक वता आसतना अशेंच घडलें आनी तो न्यूज पेपर विकतालो म्हणलो तूं कनकर नाका म्हाका कितेंच फरक पडना तुका एक न्यूज पेपर दिवं काण घे आनी वाच म्हणलो. 18 वर्सां जाल्या उपरांत 18 वर्सां उतरल्या उपरांत हो बिल गेट्स मस्त फामाद जालो ग्रेस्त जालो आनी त्या वेळार ह्या न्यूज पेपर विकतलो सो ताका उडास आयलो आनी तो म्हणलो ह्या न्यूज पेपर विकतल्या मनशाक म्हाका सोदीत जाय आनी तो म्हाका पळोवंक जाय. हो बिल गेट्स ताका सोदून थंयच परतून न्यूयॉर्काक त्या एअरपोर्टाक गेलो. सुमार सोदल्या उपरांत तो न्यूज पेपर विकतलो मेळ्ळो आनी ताका विचारता तुका म्हजी वळख आसा गी तो म्हणलो खंडीत जावन तुवें म्हाका न्यूज पेपर फ्री दिल्लें उडास आसा गी म्हणलो न्हय एक फावटी हांवें 2 फावटी तुका फ्री दिल्लें. देखून तो म्हणलो हो ग्रेस्त म्हणून फामाद जालो म्हणलो तुका म्हजी आतां फामाद जाली कळीत आसा गी वय तूं आतां बारीक ग्रेस्त फामाद जालाय सगळ्यांक तुजी वळख आसा तूं बिल गेट्स म्हणलो. हो बिल गेट्स ग्रेस्त जाल्लो मनीस म्हणलो तुका कितें जाय हांव तुका दितां आज हांव ग्रेस्त म्हणलो. ताका हो न्यूज पेपर म्हणलो न्यूज पेपर विकतलो म्हणलो तुवें आज म्हाका कुमो करचें ह्या तुज्या ग्रेस्तकायेक आनी म्हाका कितेंय फरक पडना मॅच जायना म्हणलो. देखून हो म्हणलो कित्याक देखून तो म्हणलो हांव त्या दाडा दुबळो जावन तुका हांव म्हज्या ग्रेस्तकाय काळजाच्या ग्रेस्तकायान तुका हांवें पेपर धर्माक दिल्लें देखून आज तुवें ग्रेस्त जावन म्हाका कुमो करचें कितेंय म्हाका मॅच जायना म्हणलो. त्या दाडा हो ग्रेस्त मनीस म्हणटा त्या इंटरव्यू करच्या मनशा कडेन म्हणटा तो न्यूज पेपर विकतलो मनीस म्हज्या की मस्त ग्रेस्त आमी हेरांच्या कश्टान पावोंक ग्रेस्तच जावंक राखा जाय म्हणना न्ही जाय की ग्रेस्त मनीस जायतो दुडो आसलेलो न्हय बगार ग्रेस्त काळीज आसलेलो. वय हांवें तुमकां विंचलां तात्कालीक ग्रेस्तकायेक न्ही बगार शाश्वत उर्चा ग्रेस्तकाय आपणावन आमी मार्केटीक गेल्यार जावं रांदवय वा फळ वस्तू बऱ्यांतली बरी विंचता. देवान तुमकां रेनिटा आयरल आनी रिलिशा तुमकां देवान मोगान दादोशी आनी ग्रेस्त काळीज पळोवन विंचलां. आसिसाच्या सान फ्रांसिसच्या मानाक बरयल्लें कंतारांत अशें आसा दुर्बळ काल तो फ्रांस
जावन सर्गाक सरता दुर्बळ कालतो फ्रांसीस ग्रेस जावन सर्गाक सरता. वय त्या ग्रेस्त बिल गेट्स म्हणच्या प्रमाणे जो दुबळो न्यूजपेपर विकतलो आनी ताचे मुखार ग्रेस्त जालो तशें 3 आंगवण्यो दुबळीकाय विधेयपण आनी निश्कळपण आमकांच आमी देवाक आनी हेरांची सेवा करूंक ग्रेस्त करता. केदळा क्रिस्ताच्या काळजाचें ग्रेस्तकाय म्हणजे ताचें बळेपण मोग सेवा बोगसाणें सॅक्रिफीस हें आमकां आपोवणे दिल्ल्या जेजूच्या वेंगेंत जेजूच्या मोगान चिडकोन रावतांगी तेन्ना ताची ग्रेस्तकाय आमची जाता. मोगाळ लिरिशा आयरल आनी रेनिटा तुमकां देवान साबार तरांच्या ग्रेस्तकायेन नेटयलां. बरी भलायकी खरो भावार्थ बरें कुटुंब मोगाळ आवय बापूय भाव भयणी बऱ्यांतलें बरें शिकप अर्सुलायन फ्रांसिस्कान संस्थो साबार देणी. आज तुमी समर्पण करूंक बरी तयार तरबेती जावं केंच्यान ती उणयना. तुमचें समर्पण तुमी स्वंत कुशेन स्वतंत्रायेन आनी मोगान केलां. मोगान केल्ल्या समर्पणान कितेंय बरें वायट घडल्यारय स्विकार करूंक धैर्य आनी बळ मेळटा. मागणें जावं दी तुमचे हातेर. आसिसाच्या सान फ्रांसीस आनी सान क्लारा बरी कुर्सा वयर दिश्ट कंसया आनी कुर्साचें धैर्य आनी बळ तुमकां सारको उजवाड दिवंक शकतले. ह्या तेगा भयणीच्या आवय बापूय आनी भाव भयणी तुमकां आज व्हरतो संतोश. वय गी वय गी ना वय खंडी जावन आसतात. तुमच्या मोगाळ भुरग्यांक आमच्या संस्थेक समर्पण दिल्ल्या तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या दादोशी आनी उदार मनाक तुमची भुरगीं सदां तुमचे पासत मागून कुटुंबाक बेसांव जावं पावतली. तशेंच सर्गी आसच्या भयण रेनिटा आनी भयण लिरिशाच्या बापायक ससन विशय मागता आनी आयच्या ह्या दिसा सर्गींत हांव ह्या दुवांचेर तशेंच कुटुंबाचेर बेसांवां तांचे तावन वाळटली. मोगाळ आवय बापायनो तुमच्या मागण्याचो पाठिंबो खंडी जावनी तुमच्या ह्या मोगाळ भुरग्यांक दुवांक जाय. कितेंय ल्हान कश्ट समस्या येताना तांकां धैर्य दिया. पुता कुर्साक पळोवन मोरयेची मजत मागून मुखार वच म्हूण सांगा. तुमी कशें तुमचो बेस सांबाळला गी तशेंच तांचोय धार्मीक बेस सांबाळूंक आदार दिया. धन्या देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. समेस्तान देव बरें करूं. आपल्या प्रोत्साहाच्या उतरांनी आमच्या रायकुवर्ण्याक बरें मागल्ल्या आनी मुखलें मॅट काडूंक धैर्य दिल्ल्या मानादीक भयण क्लारा मॅनेजर्स तुमकां देव बरें करूं. पावलां ती आंगार समकल्ली केदीस ती आळवंक नुसो भोगना ती काळजान फुलुल्ली उसार नासतना रावंक नुसो. देखून हांव मुखार आपयतां ह्या तेगा भयण्या पैकी एकली भयण रेनिटा प्लेवी. हिणें तिच्या काळजाच्या गुडायेंतली दिनवासनेची बोगना उसारूं. काळजाच्या गुणायेंतली बोगना गुंतून बरल्यांत आमची काळजां व्हडा संतोशान आनी उल्हासान धन्या देवान केल्ल्या सर उपकारांक उबारता आमची काळजां मोगा मायपसान. वय मोगाचे न्हू पिकावळ येतेश्ट पूण वावरडी तोडेस. ह्याच पिकाच्या धन्यान ताच्या शेतान वावरूंक आमकां कुरपेचे देणे फावो केल्ल्या खातीर आमी ताका आमची जिणी ताच्याच हातान ओपून दिता आनी ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक आनी बेसावा खातीर आभारी जावन आसा. आवय बापूय जावन आसात एक मोलादीक दिरफे तें देव आपलो मोग रुपीत करता. दिनवशीच्या काळजांत आमी उपकार आटयता. आमकां देवाच्या मोगाचे बी आमचे तें उमपून तें वाडोवंक जाय पुरतो कुमकेचो हात दिन क्रिस्ती मावल्यांनी नेटून देवाच्या आपोवण्याक उलोव दिवंक आदार दिल्ल्या आमच्या जिविताच्या मेटांनी आमचे सांगता सदांच आसच्या आमच्या मोगाळ आवय बापायक भाव भयणीक आनी कुटुंबादारांक आमी मनपूर्वकी देव बरें करूं म्हणटा. खंयचेय खाण करूंक साबार वस्तूची गरज आसा
एक वस्त उणें पडल्यारी त्या कानाक रूच ना. तशेंच उपकारी काळजान दिनवाशी मनान आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या उर्सुलान फ्रांसिस्कान समस्याक आमच्या 6 वर्साच्या तरबेती हांतान आमकां पुरतो मोग सांगतपण आनी सर तरासो पाठिंबो दिल्ल्या आमच्या मोगाळ माव वडील भोवमानादीक भयण सुशिला सिक्वेरा आनी तिची सलादारां, मंगळूर आनी उत्तर प्रांतची वडील मानादीक भयण क्लारा मिनेजीस आनी मानादीक भयण बेनेडिक्टा टेलीस आनी तांची सलादारां, माझी प्रांतीय वडील भयण रिटा वास आनी भयण शांती डिसोजा आनी तांच्या सलादारांक आमी काळजतावन उपकार आटयता. तशेंच आमकां आयच्या दिसा अर्थ बरी संदेश दिवन आमचे मुखले जिवीत फळादीक बरी जियोंक मार्गदर्शन दिल्ल्या भयण क्लारा मिनेजीस तुमकां देव बरें करूं. एक वाहन चालू करूंक एका ड्रायव्हराची गरज आसा. ह्या 6 वर्साच्या तरबेती हांतार आमच्या हर एका मेटांनी आमचे सांगता आमची प्रेरकी जावन आमच्या वाड्यावाळे कुमक केल्ल्या सर भयणींचो आनी प्रत्येक जावन ह्या 2 वर्सांनी आमकां सर तरासो पाठिंबो आपल्या कुमकेचो हात दिवन आमच्या आत्मीक आनी लौकीक वाड्यावाळेक आदर दिल्ल्या भयण बेनी डिकोन्ना आनी भयण जॉयलीन डिसोजा हांचो आमी वर्त्या मापान उपकार आटयता. तुमी दिल्ल्या वर्त्या मोगाक आनी सेवेक आमी आभारी जावन आसा. तशेंच देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागता. कुटाम जावन आसा देवान दिल्ले विशिश्ट देणे. ह्या आमच्या समर्पण कुटुंबांत आमकां बरो प्रोत्साह दिवन पुरते मार्गदर्शन आनी आमच्या 6 गरजान पावच्या कॉमेंताची वडील भयण बेन्नी फेर्नांडीस आनी हेर भयणींचो प्रत्येक जावन प्रायवंत भयणीचो तांच्या मागण्याचो प्रोत्साह देखी बरी जिणेक आनी सर बरेपणाक आमी ऋणी जावन आसा. आमच्या ह्या बागी संतोशाच्या दिसा प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या मानादीक बाब मेल्विन जोसेफ पिंटो जेजवीत आनी देवाची उतार म्हूण आमच्या धर्मी जिणेक जगतो संदेश दिल्ल्या तशेंच आमच्या सर आत्मी गरजान पावच्या आमच्या मोगाळ विगार मानादीक बाब विक्टर डिमेल्लो आनी 6 बेटोनी केल्ल्या सर याजक बाबांक आमी आभारी जावन आसा. मिसाचें बलिदान जावन आसा क्रिस्ती जिणेचें केंद्र. आमच्या आत्मीक जिणेक पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांत प्रेरण दिवन देवाच्या उतराची रूस आमच्या काळजांनी रोंबोवंक सहकार दिल्ल्या गोंजागा निवास कम्युनिटी बिरी हांगाच्या सर जेजवीत याजक बाबांचो अर्थभरीत रितीन रेतीर दिवन देवाचो मोग भरपूर रितीन अनुभव करूंक आनी मागण्यान तीर रावंक पाठिंबो दिल्ल्या बाब फ्रांसीस मिनेजीस जेजवीत आनी भयण शांती डिसोजा आनी रितेरे वेळार मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या फातिमा रिट्रीट हाऊस हांगाच्या पाद्र्यापांक प्रत्येक जाण बाब मॅक्सिम मिस्कीत आनी बाब जोसेफ मोंतेरो तशेंच कुमसाराच्या सक्रामेता मरिफांत देवा थंय पाटी बसूंक आनी देवाचो मोग करूंक आमकां आदर दिल्ल्या बाब प्रदीप क्रास्ता जेजवीत आनी बाब आची गोन्साल्वीस कार्मेलीत हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. क्रिस्ती मौल्यांनी बरयल्लें जिवीत जावन आसा एक फळादीक आनी अर्थभरीत जिवीत. आमी आभारी जावन आसा बाब मायकल डिसोजा बळा फिरगेजीच्या विगाराक. तांणी आमकां भुरग्यां थंय मोग आनी जिजूची वळख तांकां कळीत करूंक अवकाश करून दिल्ल्या तुमचो आमी उपकार बावुरता. अणभोग जावन आसा एक विशिश्ट शिक्षक. धार्मीक जिणेची इल्लीशी रूच साकूंक आनी आमकांच ह्या जिविता तयाराई करून आमकां अवकाश करून दिल्ल्या सांजुजे कोवेंत पानीर, समुद्र तारे कोवेंत कुळूर आनी बाल क्रायस्ट निवास सिद्धकट्टे हांगाच्या सर भयणीक आमी आभारी जावन आसा. जे खंय सांगत पोवन सरता थंय मोग बरोवन वाळटा. एक म्हयन्याचो इंटरनोविशेट प्रोग्राम आमकां सांगतात जियोंक एकामेकाचो अणभव वांटूंक अवकाश करून दिल्ल्या मैसूर प्रांतची वडील मानादीक भयण लिल्ली फेर्नांडीस
आनी तिची सलाहदारां आनी भयण जेनिता रोड्रिगस नॉविस डिरेक्ट्रेस मारिया निकेतन कोविंद बोगादी हांगाचे सर भयणींचो आमी उपकार आटयता. जिजून आपले मिसां विस्तारूंक दोगां शिसांक धाडलें. देवाची सेवा करूंक आमकां साबार अवकाश आसात. आमच्या तब्येती हांतार अनुभव केल्ल्या मोगाचो भरपूर रितीन हेरांक वांटूंक आदर दिल्ल्या मुंडुगोडच्या जेजवीत भावांक प्रत्येक जाण बाब फ्रांसीस मिनेजीस आनी बाब जेरी डिसोजा तुमकां आमी आभारी जावन आसा. लोकांची जिणी प्रत्येक तरान अनुभव करूंक तांचे सांगता जिवंक आनी तांच्या जिणेंतान आमकां खरो अर्थ समजूंक आदार दिल्ल्या आनी अवकाश करून दिल्ल्या तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. जर खंयसर माया मोग आसा ते सांगत पोवन सरता. उक्त्या काळजान आनी दिनवाशी मनान आमी उपकार आटयता आमच्या सर सांगतीनीचो तशेंच आमच्या सर सिनियर आनी जुनियर सांगतीनीचो. तांणी दिल्ल्या मोगाक आनी सांगतपणाक प्रत्येक जावन हाताक हात दिवन आमचे सर गरजांक फावो जावन माया मोगाच्या स्पिरितान जिवंक आमकां आदार दिल्ल्या तुमकां आमी काळजांतान उपकार आटयता. जे केदाळां आमी वांटून जियेता ते दाळां एकवट वाळून येता. आमच्या हर एका कामान आमकां प्रोत्साव दिवच्या जनरलेट समर्पण शांतीधाम प्रोविन्शियलेट पानीर शांतिनिलया सुबोधिनी आनी शालोम कॉव्हेंताच्या सर धर्मीक भयणीक आमी आभारी जावन आसा. सर्वेस्पराची बिरांत जनवयाचो आराम प्रत्येक जावन ह्या 2 वर्सांनी देवाच्या उतराची आत्म्याची मोतीची आनी कुडीची बोगनाची आनी संवसाराची जन्मय दिल्ल्या सर अध्यापकांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटा. मिसाचे बलिदान अर्थबरी जावंक आदार दिल्ल्या आनी माधुतरान गायल्या धर्मीक भयणीक आनी वसंत वाजयल्ल्या बाब जॉयल लोपेस कापुचीन हांचो आमी काळजांतावन उपकार आटयता आनी तुमच्या मिसावा बरें मागता. 2 हात मेळ्ळ्यार ताळयो पेटोवन साथ. आमी उपकार बावडटा आमच्या सर गरजां पावच्या आमच्या पुरक सिब्बंदीक. तांणी दिनच्या मोलादीक सेवेक आमी वंदन अर्पिता. तशेंच देवाची दराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता. आयच्या कार्याक रुचीक जेवण तयार केल्ल्या किंग कॅटरस हांचो आमी उपकार बावडटा. तशेंच आयच्या ह्या संभ्रमाच्या दिसा व्हिडिओग्राफी केल्ल्या विनोद गांगोळ्ळी आनी तस्विरी काडिल्ल्या भयण लाविता ब्रॅक्स आनी भयण ट्रिनिता फेरावो तुमकां देव बरें करूं. आमच्या आमंत्रणाक पाळो दिवन आमच्या संतोशान बागी जावन आमचो संतोश तोर्त केल्ल्या सर ह्या जगभावांक धर्मीक भयणीक आवय बापायक कुटुंबादारांक आनी हांगासर जमलेल्या सर्वांक देव बरें करूं. हे संभ्रमीक कार्य यशस्वी रितीन पदां फावोवंक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुमो केल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. काळजाची बोगना तशेंच सर्वांचो उगडासकान उपकार बावडल्या भयण रेनिटा प्लेवी डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. कशें नाच संगीत मनाक संतोश हाडटा तशेंच रुचीक जेवण सोमेस्तांचें मुखेल्लें मन दादोशी करता. देखून हांव आतां मुखार आपयता मानादीक बाब स्टीवन डिसोजा कापुचीन आनी आमी सेवक आसच्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालूंक उपरांत मोरये गीत गावन जेवणा सालाक वेचें. तशेंच पयले आंगोनी केल्ल्या भयणीक उल्हासूंक आमी जेवणा सालाक वेच्या वाटेर आसच्या मोरयेच्या इमाजी कडेन वेचें. देव बरें करूं. बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. सर्वेस्पर देवा तूं जावन आसा आमचें सर्वस्व. तुजे विणे आमी कितेंच न्हय. आज आमी हांगासर सांगात जमल्या पयल्यान पयले आंगवणी केल्ल्या आमच्या भयणीचेर बेसांव तूं घाल. तांच्या जिवितांत शांती समाधान तांकां लाभाशें तूं कर. जें कितें ताणें आशिल्लें तुजो पाटलाव करूंक तें बऱ्या तरान करूंक कश्टांच्या वेळार दुखांच्या वेळार तुजेर भरोसो दवरून
तांकां सुद्दां तुका समर्पण जाल्ली कृपा आनी बरेंपण तांकां लाभाचें तूं कर. तशेंच आर्सुलायन सर सिस्टरांचेर बेसांव घाल. तशेंच जो कोण हांगासर आयिल्ल्यांत तांचेर बेसांव घाल आनी आयच्या दिसा तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तूं बेसांव घाल. हें जेवण आमकां आत्मीक आनी दैहीक भलायकी लाभाचें करूंक दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नांवी. दीनवास सुमिया दीनवास सुमिया तुका दीनवास दीनवास जेजू तुका दीनवास. जिणे पैणार आसता तारूक म्हजो जाला सुमिया तुका दीनवास जेजू तुका दीनवास. दीनवास सुमिया तुका दीनवास दीनवास जेजू तुका दीनवास. जिणे पैणार आसता तारूक म्हजो जाला सुमिया तुका दीनवास जेजू तुका दीनवास. जल्माचे घडयेत राखून सांबाळवेलाय देवदूतांचे ताबे म्हाका ओपून दिलाय. जल्माचे घडयेत राखून सांबाळवेलाय देवदूतांचे ताबे म्हाका ओपून दिलाय. पुता जेजूचे मजतेन वायटांतले निवारलाय. दीनवास सुमिया तुका दीनवास दीनवास जेजू तुका दीनवास. जिणे पैणार आसता तारूक म्हजो जाला सुमिया तुका दीनवास जेजू तुका दीनवास.
काळोखान चलताना उजवाड मुझेर फांकलोय आकांतांत आसताना दैवीक उतार दिले काळोखान चलताना उजवाड मुझेर फांकलोय आकांतांत आसताना दैवीक उतार दिले पवित्रत्म्याचे ओडे कृपेन जीवन पावन केले दिनवा सौम्या तुका दिनवा